1,40,000 लेबर्स आमच्याकडे रजिस्टर्ड असतात किंवा वर्कर्स हे आमच्याकडे रजिस्टर्ड असतात आणि ही बेनिफीट 1,40,000 लोकांनी घेवची ही माझी इच्छा असा. जर ती घेयना आसत जाल्यार खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा ती त्यांच्या पर्यंत पावना. म्हणून हे फावटीच्या कामगार दिनाच्या निमित्तान आमी ठरयलां की 100% कामगाराच्या निमित्तान ज्याची कंपनी आपल्या जितक्या कामगारांक आमच्याकडे रजिस्टर्ड केल्या, म्हणजे हांवें कित्याक 1,40,000 फिगर सांगली, गोंयांतली प्रत्येक कंपनी किंवा प्रत्येक इंडस्ट्री ज्या इंडस्ट्रीत 10 लेबराच्या वयर रजिस्टर्ड आसा, 10 लेबराच्या वयर जे काम करता तांच्याकडेन आमच्याकडे रजिस्टर्ड करप हे कंपल्सरी आसा. आणि म्हणून हांव आयच्या दिसा अपील करता की गोंयांत जर रजिस्टर्ड करिनासतना कोण उरले आसत जाल्यारूय बी तांच्या कडेन आमच्या कडेन येवन आमच्या लेबर डिपार्टमेंटात तांच्यांनी रजिस्टर्ड करचे आणि कंपल्सरी करचे. इन द इंट्रेस्ट ऑफ वर्कर, इन द इंट्रेस्ट ऑफ लेबर, जो तुज्या कडेन काम करता हाज्या इंट्रेस्टान आमच्या कडेन रजिस्टर्ड करचे. आणि ते केल्या उपरांतूच आमकां तेजो बेनिफीट तांच्या कडेन पर्यंत दिवपाक मेळटलो, आमच्या बेनिफीट तांच्या कडेन पर्यंत पावोवपाक मेळटलो. आणि म्हणून आज आमी ज्यो 5 स्किमी ज्यो लॉन्च केल्यो ताचो मॅक्झिमम बेनिफीट तुमच्या कडेन कसो पावतलो हे पळोवपा खातीर माय लेबर डिपार्टमेंट भितरले आसतले लेबर इन्स्पेक्टर किंवा स्टाफ हे सगळे जाण हे कार्यरत आसतलेच. बट बिसायड्स दीस म्हाजें तर म्हणणें आसा की प्रत्येक कंपनीन आपलो आसतलो HR हाकाय कम्युनिकेट करपाक लावचो आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन, जेणे करून आमी बी जे खूब बऱ्या पद्दतीन ते बेनिफीट सगळे हे सगळ्यां कडेन पावचे म्हणून कार्यरत आसतले. तुम्ही पळयतात GNH.